रिवाणा हांगच्या गांवकारांनी ग्रामसभेच्या बसकेन ह्या वाठारांत उद्देगीक रासायनिक कर उडोवपाविशीं हुस्को उक्तायला। थंयच्या रहिवाशांच्या मतान पावसाच्या उदकाक लागून इंडस्ट्रीचे केमिकल वेस्ट लागसरच्या भाताच्या शेतांनी व्हांवून वता। ताका लागून घाण वास येता आनी भलायकेचो आनी पर्यावरणाचो गंभीर हुस्को निर्माण जाता। परत परत कागाळ करूनय पंचायत आनी संबंधीत खाते जपसालदारांचेर कारवाय करपाक अपेशी थारल्यात असो आरोप गांवकारांनी केला। बेकायदो डंपिंग थांबोवपा खातीर आनी भौशीक भलायकी आनी शेती जमनीची राखण करपा खातीर बेगोबेग हस्तक्षेप करचो अशी मागणी रहिवाशांनी केल्या। आनी पॉयंटी बी पंचायती मिटिंगे येवनात जाल्यार सडनली ते येयले अशें कितें तरी उकळे साकून कितें तरी गार्बेज हाडटात आनी ते डंपिंग करून थंय उडयता। जवळ जवळ 1000 भर बॅग अशी आसा आनी तितूंतल्यान कितें तेलकट अशी भायर सुट्टा अशें म्हणून ते पंचायतीन येयलें। पूण आतां तेजेर कारवाय करपाची ठरयिल्ली आसा। पूण कितले दीस जाले हें हाडून उडोवपा लागल्यार आतां खबर ना। आयजूच तेंच्यांनी येवन थंयचे जे लोकल लोक आसात तेंच्यांनी आतां येवन मिटिंगेन सांगलें ग्रामसभेक रेजोल्यूशन दिलेलें आसा आनी आतां तुमी स्ट्रीक एक्शन घेतले। घेतले अशें जावपाक जायना। खंय तरी आयज एक विशय येयलो की गार्बेज कितें कोण हाडून उडयता खंय तुमची पंचायती वाडा। हय, गार्बेज उडयता तेन्ना एक 10 लोक येयले आनी तेन्ना तेणी आमकां ग्रामसभेक सांगलें जे पळय गार्बेज आसा ती खंय तरी रानां व्हरून उडयता म्हणून तेजो वास असो आसा सोंसपा जायना। तेन्ना आमचे पंच जे लुईजा आसा थंय वचून पळोवन येयले आनी तेणें म्हाका तेजे फोटोय धाडले व्हिडियोय धाडले आनी तेणी जे पळय आसा तो खूब लोकल येयलो तेणें तें नांवूय सांगलें की हो ट्रक येवन उडयता म्हणून। जेन्ना हांवें ताका विचारलें जाल्यार तेणें म्हाका आन्सर दिलें आपल्या 1-2 हजार भाडी मेळटा आपल्याक तें खबर ना कितें म्हणटा तें पूण आपण हाडून रानां उडयलें। आतां हांवें ताका ताबडतोब सांगलां की तुवें तशें आमच्या गांवां उडोवपा जायना। तूं ताबडतोब तें कितें आसा तें खंय कितें उडयलें तें 2-3 ट्रिपी उडयल्यो त्यो काड भर आनी खंय तेंचे खंय हाडले थंयच्यान व्हरून उडय म्हणून। पूण खंय तरी आमी पळयलें की तुमी आजून एक्शन कित्याक घेतलें नाशिल्लें तेणी तेजेर। ना आमी अवेर नासलेले। म्हाका कितें आसा आतांच कळ्ळें जेन्ना ग्रामसभे इश्यू आमच्या जेन्ना ते ग्रामसभे लेटर येयलें तेन्नाच आमकां कळ्ळें। राती पसून आमचे पंचा खबर आसलें पूण तें म्हाका पसून सांगलें ना तेणें जाल्यार हांव ताका हें आनी मुखार ग्रामसभे हांगा आतां येवपाक दिवपा ताबडतोब त्या मनशाक सांगता कारण ते ट्रक जे पळय आमचोच गांवचो तो तेगे कितें आसा कोण येता आनी आपूण तुका भाडी दिता त्या निमतान तेणें हाडलें आनी तें थंय उडयरान न्हू म्हळ्यार मुखार न्हू कोण लागना थंय उडयलें पूण तें कांय स्ट्रिक्ट सांगलां की तें कितें हाडून उडयलां तें अवघे 2-3 दिसां भितर थंय क्लियर करून उडोवपा जाय आनी तो एक्सेप्ट जाला आपूण तें करून उडयता। पूण तें आतां तें कितें कॅमिकल हाडून उडयलां तें खंय तरी गांवां इफेक्ट जावपा ना म्हणून कितें गॅरंटी ना आसा? आमी तें काडून व्हरता। तें जे पळय आसा तो जो पळय हाडून घातला तेणें सांगलां आपल्या मिस्टेक जाली हेचे फुडें जावपा ना आपूण तें कितें आसा तें भरता आनी तें खंय हाडल्या थंयच्यान व्हरोन उडयता म्हणून आनी क्लियर करता तें। पूण आतां सद्या थंय पळयलें जाल्यार तेणी खंय तरी तें कोण मारून पुरयल्लें आसा खंय तरी डंप केल्लें आसा म्हणून हेजो इफेक्ट खंय तरी लोकांक जातलोच न्ही। लोकां शेतां आसा लोकां भाटां आसा ते शेतां येवपाक शकता। तेणें केलें घडये तर पयलीं पसून जाल्यार तें हांव उस्तून तांकां तें भरून धाडटलो क्लियर करून धाडटलो। तुमी खंय तरी हेजी एक्शन म्हणून कितें तरी डिपार्टमेंटा जावं कन्सर्न डिपार्टमेंटान कितें लेटर बीन करतले तुमच्या पंचायती मार्फत? ना पंचायती ग्रामसभे जेन्ना ताका गांवचोच भुरगो म्हणटा ताका सांगलां अशें जर तो आयकना तरी आसन तर कितें जाता काय स्ट्रिक्ट एक्शन पंचायत न्हू आमी पंचायतींतल्यान हें करता। जर तर खंयचो मनीस एक चुकता तेणें मान्य केली आपली चूक जाली आपूण त्या भरून उडयता म्हणटना आमी ताका जर तो आयकना जाल्यार मुखार एक्शन तेजें आमी अवश्य घेतलें आनी तें करपा दिवपा ना। आतां तुमी म्हणलें तो कितें भरून उडयता म्हणून तो समज ह्या वाड्यांतल्यान व्हरून दुसऱ्या वाड्यान व्हरून समज उडयलें जाल्यार तुमकां खबर आसपाना परत तुमी सेम तशें करता इश्यू करता। तेणें जें पळय खंयच्यान भरून हाडला खंयच्या फॅक्ट्रीच्यान खंयच्यान हाडून उडल्या थंय ताका आमी तें डंप कर म्हणून सांगलां व्हरून उडय म्हणून। पूण हेजेर लिगल एक्शन जाल्यार तुमकां बरें नासल्यार तुमी खंय तरी सेफ जायनासलें पंचायती वटेच्यान म्हणून। लिगल एक्शन म्हळ्यार कितें आसता आमी गांवचे जेन्ना भुरगे आसा ताका बाड्या म्हायती ना ट्रक ओनर न्हू तो ताका म्हायती ना। ट्रक ओनराक कोणें तरी सांगलें हें मातशें व्हरून थंय डंप करा तुका 2000 दिता म्हणटना ट्रक ओनर आयज कितें आसा कोणें तें फुडली विचार करना कितें जाता म्हण तें आनी ट्रक ओनराक आमगे बुद्दू तशी कितें कोण एक 2000 बेकार आसले कडेन 2000 कोण दिता म्हणटा तो मनीस हें ते एकल्यान 1-2 ट्रीप आपल्याक मेळटल्यो त्या अंदाजान तेणें केली म्हणटा पूण आपूण तें बाकीचे कारण आपणें स्वता डिझल घालता मशीन हाडटा तें भरता थंय उडयता म्हणपाक। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।